खंयसर द्वेष आसा थंयसर मोग वांटून, खंयसर दुखोवण आसा थंयसर बोगसाणे फाटून, खंयसर दुबाव आसा थंयसर भावार्थ मोगून, खंयसर निराश आसा थंयसर भरवसो हाडूंक. सुम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे खातीर कर. सुम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे खातीर कर. खंयसर काळोख आसा थंयसर उसवाट फांको, खंयसर बेजाराय आसा थंयसर संतोष मोगून, बुजवण आशेचे प्रास हेरांक हांवें बुजो. मोगाप ताणेवचे प्रास हेरांचो हांवें मोग करूंक. सुम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे खातीर कर. सुम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे खातीर कर. अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो बापानो, उडुपी डीसीचे धर्माध्यक्ष, कर्नाटका कापुचिन प्रांताचे प्रांतीय वडील मनाधिक बाप जॉन ऑल्विन डायस बापानो, मुखेल सिरी जावन हजर आसच्या मनाधिक बाप जोसेफ डॉल्फी पायस, आदले प्रांतीय वडील मनाधिक बाप जॉर्ज थॉमस डिसोजा, रेक्टर सालोरेस मायनरस बासिलिका आत्तूर. तशें तुमकां सुमेस्तांक ह्या वख्या दिसा कृपा किरण संस्थेच्या आणि धार्मिक घराच्या उक्तावणाक आणि आशीर्वचनाक तुमकां कृपा किरण कोविंताचो वडील मानाधिक बाप मॅक्सिम पिंटोच्या नावी तुमकां हांव हार्दिक स्वागत मागता. काळ हो पासकांचो, नव्या जिविताचो, नवेपणाचो, त्याच जेजूचे नवेपण निट्टे कल्ल्या गावांत अनुभव करूंक देवान हे धार्मिक घर आप्त सल्ला केंद्र फावो केला. मात्र न्ही येवकरिस्ता मुखांतर जेजूक बगूंक एक धाकटुलें कोपेर फावो केला. त्याच देवाक अर्गां आज आमकां तिदोडो संभ्रम आमी संभ्रमत आसतना हो तिदोडो संभ्रम असो आसा. धार्मिक घराचें उक्तावण आनी आशिर्वचन, कोपेलाचें आशिर्वचन, आप्त सल्ला केंद्राचें उक्तावण. मोगाच्यान पयल्यान पयलें आमी ह्या धार्मिक घराचें उक्तावण आनी आशिर्वचन करतले. हांव उलो दितां मनाधिक बाप जॉन ऑल्विन डायस, आमचो प्रोविन्शियल बाप, आनी सांगात कापुचीन प्रांतीय सल्लागार, तशेंच आयचो मुखेल सेरे जावन आयिल्ल्या मनाधिक बाप डॉल्फी पायस हांणी, आनी सांगात मानेस्त जीवन आनी मानेस्तीन शांती तांच्या भुरग्यां सांगत हांगासर तांणी येवचें आनी हें पिंत कातोर्न हे घराचें उद्घाटन कार्य चलोवन व्हरचें. कीर्तन 127 ओळ 1. जर सर्विस पर घर बांधिना तर बांधप्यांचो वावर व्यर्थ. जर सर्विस पर शहर राखिना पहारेकरांचो पहारो व्यर्थ. वय मोगाच्यानो देवान कुशी वेल्ल्या शिवाय कितेंच ह्या संवसारान घडना. देवाची मजत आमच्या जिविताच्या हर एका मेटांनी गरज आसा. तर देवाचो आशीर्वाद ह्या कोविंताचेर मागया हांव विनंती करता. धर्माध्यक्ष आमचो गोल्डी बाप दोतोर अधिक मानाधिक जेराल्ड आयझॅक लोबो हांणी ही मागण्या विधी चलोवन व्हरची. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. क्रिस्तचो पाटलाव करूंक सदांच उलो करता तो देव सगळ्या पवित्राची झर आनी आराम तुमचे सोबे आसो. मोगाट भावां भयणीनो, जैन दोग वा तेग क्रिस्ताच्या नांवान एकठांय जातात ते क्रिस्तस हांचे मदें हजर आसा. ह्या घराचेर आशिर्वाद मागतात आनी हांगा रावतात तांकां क्रिस्तचो मोग एकठांय करता.
तर प्रिती मोगान आणि दुर्बळकान आणि विधेयपणान क्रिस्तसो ती आसात विश्वासपणी लागशिल्ल्यान पाटलाव करूं सगळें बरें तें देवातान उपसता तर ताच्या बळेपणाक उलो मारुया आपल्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो करूंक जाणीं बसोवन केल्यात ती जेजू बराबर बापाची महिमा सोदूं भाऊपणाच्या मोगान मागण्यांत तीर रावन मागणें करतल्या पवित्र सभेचो उपकार दाखोवन असो क्रिस्त सदांच आमा समेस्त सवें रावचे खातीर पवित्र आत्म्याच्या बळान जण एकलो आपापल्या आपोवण्या प्रमाणे वावरूं प्रार्थया देवा कितें बरें तें येवजूंक आनी तें शेवटाक पावोवंक आमचे तें तूं सदांच वावुरताय ह्या संवसारांत आमी पयन करतना अत्रेगान तुज्या घराची वाट पळोवंक तूं आमकां फावो करताय देखून आमी तुका दिनवसता तुज्या साकरांच्या ह्या नव्या घरांत आज पयले पोटी आमी भितर सरता ते तुका भावार्थान आयकूंक मागण्यांत उलो मारूंक वावरांत तुका सोदूंक सगळ्यांक तूं तांकां मेळो आनी शुभ वर्तमानाचे ते साक्षी जावं हे परी तांचे वरवीं आपल्या बऱ्या खबरेचो परमळ सगळ्यां कडेन शिंपतां शिकिनांची महिमा दिश्टी पडटली तेन्ना ते कुशलकायेन देवाक दिनवासूं आतां देवाचें उतर आमी आयकुया सर्वेस्प तुमचे समय आसूं सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसां सांगता नव्यान थंय उबो आशिल्लो तो ताणें जेजूक तेणेच्यान समकोन वेताना पळयलो आनी म्हळें पळया देवाची शेडी ही ताची उतरां आयकले दोग शिस जेजूचो पाटलाव करन गेले जेजू पाठींक गोलो आनी ते आपल्या फाटल्यान येताले ते पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण ताका विचारूंक लागलो राब्बी तशें म्हळ्यार मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणाले ते येया आनी पळया म्हणालो जेजू तांकां ते गेले आनी तो खंय रावता तें ताणें पळयलें आनी ह्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले तो व्हडो सांजेची 4 वरां जालीं देवाचें उतर हें जो आमसावन आमी समेस्त गावयांक गीत ए देवा मोगळा तारोका ए देवा मोगळा तारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सशीये वाचेला ए देवा मोगळा तारोका सृष्टी आनी मनशा संसार सरापुर्यान आपण आपल्या शिसामध्ये आसतलो म्हूण क्रिस्ता सुमयान बसयला तर खालत्या आनी विश्वासी मोगान आमची प्रार्थना सर्गी बापा हुजेर आमी आतां उबारुया पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें हांव कार मरयेतावन कूड घेतली
आनी आमच्या मदें रावोंक खुशी वेली दिनवशी काळ जावन तुका आमचे सेवेक घेता हांव सोम्या नजरे शारांत मरये आनी जुजे बराबर रावोंक तुजी खुशी जाली हे घर तुजे पिडार जावंक तूं विसरून काड आमची जबाब आमचे सवे राव सोम्या सोम्या तुज्या नांवान एकठांय जातात तांचे मदें तूं हजर जातलोय म्हणून तुवें भास दिली तुज्या मोगान एकठांय जाल्ल्या आमकां समेत ताचेर तुजी काकुतीची नदर घाल आमचे सवे राव सोम्या ह्या संवसारांत तकली तेकोंक तुका जागो नासतलो मोगान तुका तयार केल्लें हे घर तूं मानून घे आमचे सैऱ्या सवे तुका बरे भशेन घेतात तांकां तुज्या सटणीक घरांत येवकार मेळटलो म्हणून तुवें बसायलाय तुका भावा भयणी सवे वळखोंक आनी तुज्या पासत तो खुशाल काळजान तांची सेवा करूंक आमकां शिकय सोम्यान शिकयल्या प्रार्थना सवे आमचे सगळे मागणे सर्गी बापाक भेटून दिवया आमचे बाबा सर्गीच्या तुझें नांव बरें जावं तुजें राज यो आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी नेहमी आमचे सुखलेला शांती पाका भगोस नेमका दावेन नाका या घराचेर या कोवेंताचेर देवाचो आशीर्वाद आमी आतां मागया सोम्या जेजू क्रिस्ता शुभ वर्तमानाचे उपादेश पाळतात तांकां सरकार एक ठिकाणे तयार केल्लें आसा म्हणून तुवेंच बसयलाय ह्या धार्मीक घराचेर तुजो प्रत्येक आशीर्वाद घाल आनी तें तूं पवित्र कर तूं तुज्या आश्रयाखाल सांबाळ आनी राख हांगा रावतल्या सर आमच्या भावंडांक भाऊ बांदवपणाच्या मोगांत सांबाळ तुजी आनी भावां भयणीची उदारपणान ती सेवा करूं आनी आपल्या जिवितांत शुभ वर्तमानाची साक्ष ते सांव आनी क्रिस्ती भक्त वाडोवंक उर्बेन ते सदांच वावरूं तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन देखले कोवेंतांत रावंक तूं आमकां फावो करताय भितरल्या आनी भायल्या सण अनवरांतले तूं सदांच आमकां राख तुका आमची पेटोवणी करून आमी निचेव घेतला तो तीर जावंक आनी तो विस्वासपणे सांबाळूंक
कनवळ्यान बुजवण्याच्या आत्म्याक तो पाठय आनी हांगा हजर आशिल्ल्या आम्हा सुमेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी सदांकाल तुमचे सोबे आसो. ह्या गांवांनी एक अपूर्वायची रिवाज आसा, दूध उण करणं ते ओमता जाय, म्हणजे ह्या घरांनी बेसवानी भरपूर हे घर बरा जाय म्हणून देखून हांव विनंती करता ह्या कोवेंत असो कृपा किरण कोवेंत असो वडील जावन असो मनालीक बाप मॅक्सी पिड्डो आनी भितरबेचे आनी ही रिवाज सोलोंक वचचे आनी सांगताच आमचे प्रोविन्शियल बापांनी हांकां सहकार दिवंक हांव उलो दितां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे देवाची कृपा आनी शांती या पवित्र मंदिरांत तुमचे सोबे आसो. तुझी कृपाळ दीस रात या मंदिराचेर आसूं. हे सुवातेचेर जाचे विशयेन तुवें म्हणलां म्हजें नांव थंय आसतलें. हे सुवातेचेर तुजो सेवा करता तें प्रार्थन आयकून घे. रायाचें पयलें पुस्तक अध्याय 8 वळ 29. ह्या बागी दिसा आमी सर्वां आमच्या काळजा मनांनी असलेंच प्रार्थन कान घेवन हें कोपेल आशिर्वादीत करूंक देवाक समर्पण दिवंक ह्या संभ्रमांत वांटेलीं जावन एका काळजा मनान आमी संगता जमल्या. देवान विंचून काडलेल्या लोकांच्या आत्मीक गरजांक पावोवंक म्हूण हें बांदप आज हांगा उबें जालां आनी ह्या द्वारी सर्वेस्पर देवाचें येवजन परिपूर्ण जावन कृपा किरण संस्थ्याचो जल्म हांगासर जाला. खंडीत जावन देवानच हें बांदप आम्हा सर्वां खातीर ताणें बांदून दिलां. ह्या वर्त्या उपकाराक आमी देवाक अर्गां दिता आसतना जावं दी आमचे मागणे हो जागो जावंक पावोवन दी मागण्याचो पवित्रपणाचो आमचे कस दूख हळू करचो राज्य संदन स्थापीत करचो सुख शांती विस्तारचो बरवशाचें किर्ण फांगचो. ह्या संस्थ्याद्वारी एक बळवंत क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडून सर्व जाती कातीच्या लोकांच्या गरजांक पावोवन समाजांत एकवट शांती स्थापीत करचें एक बळवंत हातेर जावं दी म्हूण आमी प्रत्येक तरान मागया. ह्या सर्व विराद्यां सोबे उदार मनाच्या दानींचो बांदपाच्या कामेल्यांचो आनी जी कोणांनी ह्या बांदपाच्या अस्तित्वाक सहकार दिल्या तांचोय आमच्या मागण्यांत आमी उगडास दवरया. तशेंच
ह्या घरांत वस्ती करच्या कापुजीन भावां पासत तशेंच हेर वावरेड्यां पासतय आमी मागया. हें बांदप आशिर्वादीत करूंक तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या आदीक मनादीक दोतोर बाब जेराल्ड आयझॅक लोबो, उडपी दिएसीसीचो धर्माध्यक्ष, कर्नाटक कापुजीन प्रांत्याचो प्रांतीय वडील मनादीक बाब ऑल्विन डायस, तशेंच तांच्या सल्लायदारांक मनादीक बाब जोसेफ डॉल्फी पायस, कापुजीन भावांक, विगर बापांक, सर याजकांक आनी तुमकां बरो येवकार मागता. आतां गवळी बाब उदकाचेर आशिर्वाद घालतले. उदक जावन आसो संकेत आमच्या प्राचिताचो, नितळायेचो, पवित्र स्नान आसो आनी आमच्या सल्वासाव आसो. पवित्र केल्ल्या उदकान गवळी बाब नव्या देव मंदिराच्या वंतीचेर उदकाचो शिवर मारतले. ह्या संभ्रमणेंत आमी भक्तीन वांटो घेवया. मोगाळ भावा भयणीनो, हें कोपेल देवाक समर्पण दिवंक आमी सर्व हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. देखून देव आपल्या कृपेचो आदार आमकां दिवं आनी आपल्या बोळान हें उदक पवित्र करूं म्हूण आमी कालतेपणी देवा लागीं मागया. हें उदक आमच्या प्राजिताचो गुर्त जावन आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक आमचेर शिमटायतले आनी ह्याच पवित्र केल्ल्या उदकान ह्या कोपेलाच्यो वंती नितळ जातल्यो. पूण आमी पयल्या सुवातेर भावार्थान आनी मोगान एकवटून आमकांच ह्या संवसारांत उबारलेलें देवाचें एक जिवंत मंदीर करून दाखोवया आनी देवान सर मनशांतय दाखोवच्या अपरमीत मोगाची साक्ष आनी कुना आमी जावच्याक थोडो वेळ मौनपणी आमी आतां मागया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सर वस्तू तुजे तावन जिविताचो उजवाड देखतात आनी तूं मनशांचो कळनासतना मोग करताय. तूं तुज्या बापाय सारक्या मोगान आमकां पोसताय मात्र न्ही, बगार तुज्या वोडा काकुळतेन तुज्या मोगाच्या धोवान आमचें पातकां धुवन काडताय आनी आमच्या मस्तका जेजू क्रिस्तांतय आमकां निरंतरी फाटीं हाडताय. पातकी मनीस पवित्र स्नान घेतिल्ले वरवीं जेजू क्रिस्त संगता मरोन नीतपणाचे पुनर्जिवीत जोडून क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आनी सस्नीक इनामाचे हक्कदार जावचे म्हणून तुजे काकुळदार येवजनान तुवें थारायलाय. देखून हें उदक तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर आनी ह्या उदकाचो शिवर आमचेर आनी ह्या कोपेलाच्या वंतींचेर पडोन तें तारण हाडच्या नितळ्याची कुनां जावं. हे वरवीं क्रिस्तांतय आमी नितळ जावन तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावंक पावो. आमी ह्या कोपेलांत दैवेक गोट संभ्रमान चलोवच्या सर भावां भयणी सांगता आमच्या सर्गींच्या जेरुसलेमाक पावोसें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. देखले हांवें वाळून घेवची आनी कोणासशी देवूदाक पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते मुनाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा देवाच्या उजव्याता वाळून घेवची आनी कोणासशी देवूदाक पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते मुनाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय.
naman kursa bagi ruka, naman kursa moga gurta, naman kursa zaite vonta. जर कुरिसना ख्रिस्त संपूर्ण जायना, जर कुरिसना क्रिस्ती जिणी संपूर्ण जायना. आता गोवळी बाप उबारलेल्या कुर्साचेर आशीर्वाद घालतले. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुझ्या मोरणा वरवीं कुर्साचें रुकाट तुवें पवित्र केलें. ह्या तुज्या मोरणाचो उडास काडून हांगा उबारलेल्या ह्या क्रुसिफिक्साचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी ते पवित्र कर. हाचे वजेर तुज्या कश्टा मोरणाचो नियाळ करतेल्या सुमेस्तांक तांच्या पातकांचें भोगसाणें दी आनी तांकां जिवंतपणाच्या आनंदाक उबार म्हूण आमी मागता, जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्परा देवा, काकुळदरा बापा, ह्या मागनाच्या घरा आमचे संगी तूं राव आनी पवित्रत्मेच्या कृपेन हें मंदिर सावनसच्या आमकां नितळ कर. सांगात आमी महिमा देवाक. सर्वेस्परा देवा, तुज्या कुशेकाल आमी बांदलेल्या ह्या कोवेंताचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण आमी प्रार्थिता. आनी हांगा जमतेल्या सर्व भावार्थ्यांक तांणी तुज्या शब्दां आनी पवित्र गुटांक लोबदोन जेजू क्रिस्ताचो सांगत भोगोंक पावो कर. आपले नावे सांगता मेळटल्या सोवें आपूण हजर आसतलो म्हूण ताणें भास दिल्या, जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. नेहेमियाच्या पुस्तकांतलें वाचप. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक याजरान
धर्मशास्त्राचे पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांतले दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतलीं सकड आसलीं. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एजरान सकाळीं तावन दनपरां पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकटांक धर्मशास्त्रांचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एजरा ह्या पासत केल्ल्या रुकाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावलो. सगळ्या लोकांन पळय सारकें एजरान पुस्तक उक्तें केलें, कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एजरान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली, आमेन आमेन. उपरांत ताणें सर्वेस्परा मुखार धरणीर साश्टांग सर पडून ताका नमस्कार केलो. एजरान धर्मशास्त्रांचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर तसो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री एजरान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्रांची उतरां आयकून रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा, व्हड जेवण करा आनी मधुर पिवन घेया आनी कांय तयार करूंक नासलेल्यांकी थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचें बळ. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक वंदया. आमच्या तारणाचे काळाव जावन आसलेल्या वाकणा अर्घा स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची गीत गावया. Sar podom taka aradan karya. Amkar salya deva hoji timbyani porya. To amso dev amitache selyo. Mogan poskorum sambartato hin अर्घा स्तुती करू सोम्या समोर येवया. अर्घा स्तुती करू सोम्या समोर येवया.
सांत पावलान कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतात ती संवसारांतली काळज क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वंटेली करता न्ही. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमकां वंटेली करता न्ही. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देवाक आमी एक कूड जाता, कित्याक आमी समेज त्या एकच उंड्यान वांटेली जाता. इस्रायल लोकांचो भावार्थांनी साल पळया. बलिदाना म्हूण समर्पिल्ले खातात. ती बेटोणे वेदीच्या देवा लागीं एकवट जातात न्ही. अशें म्हणटना हांव कितें सांगूंक सोदतां, बोंब्याक अर्पिल्लें काण एक खरें बलिदान म्हूण म्हणटा काय, वा एक बोंबे खरो देव म्हूण म्हणटा? ना, आनभवर्ती अर्पितात ती बलिदानां देवाक न्ही, बगार देवचाराक अर्पितात म्हूण हांव म्हणटां. तुमी देवचारा लागीं एकवटान आशिल्ले ते पळोवंक म्हाका नाका. सोम्याचे काळजींतलें सांगाताच देवचाराचेय काळजींतलें तुमच्यान पियोवंक जायना. सोम्याचेय पंक्तीर देवचाराचेय पंक्तीर बसून जेवंक तुमच्यान जायना. देवाचें उतर हें. तुम्ही रावशाल जाल्यार तुमचे संगी हांव सदांच रावतलो. देवा राजा खातीर उदक मोपान फोड दीन सत्ता तुमी. हालेलुया 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 सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. ते जेरुजलेमाक पावतस जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतेल्यांक आनी घेतेल्यांक भायर धांवडावंक लागलो. चिनवाऱ्यांचे मांड आनी पारवे विकतेल्यांच्यो बसका ताणें वमत्यो घाल्यो. तितलेंच न्हय, देवळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर समेस्त परजांक मागण्याचें घर म्हणून आपयतले अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्हय. पूण तुमी तें केलां सोरांचें बुयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सदनेर पडले. पूण लोक सकड ताचे शिकवणेक अजा पावतलो देखून ताका ते भियेताले. आनी सांज जातस तो आनी ताचे शिस शेरा भायर गेले.
देवाचे उतर हे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तय भौमुगाच्या भावानो आनी भयणीनो फिरगज याजक घर बेजमेंत करूंक वेताना घरच्या मालगड्यान ह्या हेरांनी फिरगज याजकाचें गुमान व्हड न्हू सांगची रिवाज आसा. फादर त्या कोणशाक इल्लेशें शिंपडाया. फादर हेणें पाटल्यान इल्लेशें घाला. फादर हे माळ्यार इल्लेशें शिंपडाया. कलो कलो आवाज येता रातीक. त्या बांयक इल्लेशें घाला पळया. उदक बारी मेळटा ताचें कशें म्हूण कळीत ना. ही आमची दिसपडटी गजाल दिसपडटे विशय सामान्य जावन आसात. भाऊ भयणीनो आज तसल्या कसल्या इराद्यांनी हांगासर कृपेचें किर्ण हें घर हें देवाळ ह्या चिकित्सा केंद्र आशिर्वादीत जावचें न्हय. ह्या बांदपाचेर आमकां भरपूर भरवोसो आसा. कित्याक ही भूंय देवाची घट्ट आसा. हे बांदप येवजन केल्लो इंजिनियर प्रवीण सल्डाना भोव पातयेणेचो. तशेंच हे बांदप बांदरिल्लोय आनी ते कामेली बारी पातयेणेचे बऱ्या तरान बांदलां हें बांदप. त्या देखून हाच्या भद्रते विशयान आमकां कांय समस्या नात. आज हांगासर कृपे किर्ण हें बांदप घर उक्तावण जावन आशिर्वादीत जाता जाल्यार ह्या घरांत हांव मुखल्या दिसांनी असो उद्देश आनी शेवट कसो पंथाक पावता ह्या विशयांत आमी एक दिश्ट पयसा दिश्ट दवरूंक आनी त्या विशयांत एक निर्धार करूंक आनी त्या परी मुखार वचोंक देवाचो आदार सोदून आमी आयल्या. ह्या वेळार फकत 3 ल्हान संगतीचो आमी आठव करया. पयलो देवाचें घर, दुसरो मनशांचें घर आनी तिसरो आमचें सर्वांचें क्रिस्ती मिसांव. पास्काच्या काळार हो आठव करचो भोव समंजस जावन आसा. कित्याक हो कृपेचो काळ, कृपेचो शिवर आमकां देवून येता जिवंत क्रिस्ता मारिफात. आनी आमी तयार करना सावन पेंतेकोस्ताक पवित्रत्म कृपेचो शिवर आमचेर वतलो. त्या देखून कृपे किर्ण ह्या विशयांत थोडें चिंता पाठोवचें भोव समंजस जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार विशेश तरान देव मंदिर देवाळ ह्या संगती विशयांत ह्या हकिकते विशयांत थोडीशी सूख समजणी आसा. परन्या सोल्ल्यांत एक देवाळ बांदयिल्लें सलमावन ताच्या बापायन तें बांदूंक प्लॅन केल्लें. पण देवान ताचें प्लॅन ओमतें घालें आनी ताच्या पुताक हो अवकाश दिलो. ते सोडून नव्या सोल्ल्यांत आमकां देवाळ आयकूंक मेळना. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांत भावार्थी सर्व सांगाता मेळटाले उंडो मोडूंक, मागणें करूंक आनी वांटून घेवंक. देवाळ इगर्ज असले कितेंच ना. अधिकार म्हणयारी असलो विशय कांयच ना. ह्या बांदप म्हणलो विशय थंय नाच म्हणयेत. इगर्जे विशयांत ह्या देवाळा विशयांत थोडी सूख समजणी आमचे मदें आसा. तातूंत 4 रितीच्यो सूख समजण्यो आसात. आमचे पैकी सबार इगर्ज म्हळ्यार ह्या देव मंदिर म्हळ्यार देवाचें घर म्हळ्यार एक पेट्रोल बंक म्हणल्यार बरी पळयता हांव, गॅस स्टेशन. केदाळ आमचो पेट्रोल डिझल मूग जाता त्या दाळा वचोन इल्लो बरो आमी येवचो फाटीं. उणें पडलें थंयसर व्हरून भरती करून फाटीं येवचें. आनी आमकां हेर थोड्यांक
देवाळ या देव मंदिर एक फिल्म थिएटर वाईट नाही. 1-1.5 वरां खातीर फॅना पंदागी AC पंदागी बसोन कांयच उपाद्र दिनातल्यो संगती आयकोवच्यो, कांयच आमकां रगळे करनातल्यो संगती पळोवच्यो आनी 1 वर 1.5 वर ऑल इज वेल. ताजे उपरांत आमी भायर येवचें. आनी थोड्यांक आमकां इगर्ज एक डिस्पेन्सरी या वखदांची आंगड. केदाळा दूख येता, तकली बडाबड येता आनी कितें येता थंयसर जावचें, वखद मेळटा म्हूण वखद काणगोन पाटी येवचें. आनी आमकां सबारांक इगर्ज एक रिटेल शॉप अमेझॉन गी फ्लिपकार्ट गी आसलें. बऱ्यो संगती नितळ वातावरणांत थंयसर मेळटात. बरी सेवा मेळटा उण्या दरीर चीप. 10 रुपये गेल्यार जालें बशयेंत. बरी सेवा आमकां मेळटा. सगळ्यांक मेळटा सेवा. भुरग्यांक मेळटा, युवा जाणांक मेळटा, काजाऱ्यांक मेळटा, प्रायस्तांक मेळटा, सगळ्यांक सर्वीस मेळटा. भाव भयणीनो, एका न्ही एका रितीन आमी ह्या 4 रितींच्या चिंतपान आसां देवाळ ह्या इगर्ज कित्याक आसा म्हणून. देवाळ कित्याक आसा? सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत हीं उतरां आसात. देवाळ या देव मंदिर जिव्या देवाचें मंदिर. देवाच्या घरांत म्हणजे जिव्या देवाच्या मंदिरांत सतासो खांबो आनी बुरूज जावन असले पवित्र सभेंत लोकांक कशें चला जाय म्हूण आमकां कळीत जाता. सांत पावलाच्या उतरांनी देवाळ म्हळ्यार जिव्या देवाचें मंदिर. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलो समुदाय सांगाता मेळोन वांटून घेवचें मंदिर. हातूंत बांदपानांत पिल्लर्सनांत सिमेंटीचो उल्लेख ना, हेर खंयच्याचो उल्लेख ना, फकत लोक आनी तांचो भावार्थ. हर एका समर्थीन आमी पळोवंक गेल्यार देवाळ वस्तू अर्थ आसा, पूण आमी समजल्या वेगवेगळ्या हेर अर्थांनी. देवाळांत आमी कितें करता? 4 चटवटिका आमी करता. पयलें, देवाळांत येवन आमी थांबता. दुसरें, देवाळांत येवन आमी चिंतता. तिसरें, देवाळांत येवन आमी शिकता. आनी चवथें, देवाळांत येवन आमी मागता. ह्यो 4 संगती भोव गरजेच्यो. वेगवेगळ्या समर्थींनी करचें इतलेंच, रिती मात्र वेगवेगळ्यो. देवा मुखार आमी येवन थांबता. देवा मुखार आमी येवन चिंतता. देवा मुखार येवन शिकता ताचे तावन. देवा मुखार आमी मागता. हें भोवसड गरजेचें बायल्या संगतीच्यां की. इसाया प्रवादीची उतरां जेजू उल्लेख करता, ही परजा वंटांनी म्हजी स्तुती करता, पूण तांची काळजां म्हजे तावन पयस आसात. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. जरी तरी देवा मुखार येवन तूं थांबनाय, तूं खंयसर आसाय म्हूण तूं चिंतिनाय, कितें जाय म्हूण तूं शिकनाय आनी देवा लागीं मागनाय. आमचें मागणें फकत बायलो आडंबर जाता. इसाया प्रवादीची उतरां आमकां हर एकल्याक लागू जातात. ही परजा वंटांनी मात्र म्हजी स्तुती करता, तांची काळजां म्हजे तावन भोवसड पयस आसात. इस्लाम समर्थेंत एक भोवसोबीत सांगणी आसा. एक शिस दिंबयेर आसतना आपल्या मेस्त्रीक तो भोव लागीं आसता. एक शिस सरपडतना, देवा मुखार तकली बागायतना तो देवाक भोव लागीं आसता. आनी तुका कितें जाय तें त्या वेळार तूं मागोवन घे, कित्याक तूं देवाक भोव लागीं आसाय. आनी तसलो एक सुवाळो इगर्जेंत आमकां आसा, तसलो एक अवकाश देवाच्या मंदिरांत आमकां आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, इगर्ज कशी आसा? सोबीत आसा, व्हड आसा, ल्हान आसा, उबार आसा, आनी कितें आसा? हें गरजेचेंच न्ही. गरजेचें कितें? तूं इगर्जेंत येवन थांबताय, इगर्जेंत येवन चिंतताय, इगर्जेंत येवन
तूं मागणें करताय हें भोव चड गरजेचें. खंडीत जावन कृपेचें किरण ह्या घरांत आसची ही धाकटुली इगर्ज आमकां हें करूंक अवकाश दितली. मनीस सुरवेर जावन विकासवादा प्रमाणे मिलिया वर्सां आदीं तो आयिल्लो ह्या संवसाराक विकासवादा प्रमाणे 10,000 वर्सां आदीं ताणें घर बांदून रावंक सुरू केल्लें. ताच्या आदीं तो बोवाडे काड नासलो. थंयसर थोडीं फळां काडन हांगा थोडी शिकारी करन एका जाग्यार जावन आनी एका जाग्याक बोवाडे मारन आसलो. लगभग 10,000 वर्सां आदीं तो एका जाग्यार घर बांदून रावलो आनी ताणें कृशी करूंक आरंभ केली. हांगासर एक घर आसा, कृपा किरण धार्मीक घर. घर एक घराणें ना तर तें एक फकत पत्रा मातयेचें बांदप. एका घरांत दादले जियो, स्त्रियो जियो, भुरगीं जियो, पूण त्या घरांत आवयच्या मोगाची उब नातल्यार, एका घरांत बापायच्या वडीलपणाचो भर्म नातल्यार, आनी एका घरांत भुरग्यांनी स्वतंत्रयेन जियोवचें एक वातावरण नातल्यार तें घर घराणें जावंक साध्य ना. तें फकत फातरां आनी मातयेन बांदिल्लें घर जावन उरता. एका घरचो कुटुंबाचो सांदो आपलो दिसपडतो वावर आखेर करन पाटी आपल्या घराक पावतना जशें एक ल्हान बाळशें आपल्या आवयच्या उस्क्यार धांवोंक आतुरायक दाखयता, ती आतुराय एकल्याक भोगूंक मेळटा. तर तें एक नीज घराणें. आनी आमकां धार्मिकांक याजकांक विशेश तरान आमकां आसचें एकच जागो या एकच सुवात म्हळ्यार आमचें धार्मीक घर. थंयसर आसा आमचें सूख आनी आमचो संतोश. थंयसर आसा आमचें जिवीत आनी आमचें मरण. जशें इगर्ज जिव्या देवाचें मंदीर, तेच परी एक घर या कुटाम हें जावन आसा जिव्या मनशांचें मंदीर. जरी तरी एकल्याक आपल्या कुटुंबांत आपल्या घराण्यांत सूख संतोष समाधान या वांटून घेवंक ताका अवकाश ना जाल्यार देवाच्या घरांतय तो अवकाश मेळचो बारी दुबाव असो. ह्या कोणाय की देवाच्या घरांत हांव संतोशांत आसा म्हणलो एक मनोभाव या चिंताप या एक भोगाप मेळना जाल्यार ताच्या घराण्यांतय हें मेळचें भोव अप्रूप या दुबावाचें. त्या देखून देवाचें घर आनी मनशांचें घर हें दोनी एकामेका संबंदाचें आनी संबंद आसूंकच जाय. त्या देखून आमी येदोळूच हें देवाचें मंदीर आनी हें धार्मीक घर आमी आशिर्वादीत केलें. आनी ह्या देवाच्या घरांत आमी देवाची कृपा जोडून आनी ह्या धार्मिकांच्या घरांत ती कृपा आमची करन आमी कितें करचें. ह्या घराक व्हडी एक मिसांव आसा, जें मिसांव जेजूक आसलें, क्रिस्ताचें मिसांव. जेजू क्रिस्त जिवंत जाल्या उपरांत ताणें सांगली उतरां वसा सगळ्या संवसाराक बरी खबर प्रगट करा. कसली बरी खबर? विशेश तरान ह्या घराक कसली बरी खबर? आत्तर फिरगजेचो एक वांटो जाल्यार हांगासर भोवशा भोंवतणी कितलीं क्रिस्तांव घरां आसात म्हणून म्हाका कळीत ना आनी व्हड संख्यान आसची नात. बरी खबर प्रगट करीजे जी कोण हांगासर आमच्या भोंवतणी आसात. आनी बरी खबर कितें? जेजू लुकाच्या सुवार्तेन सांगता, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. ह्या घराक आनी ह्या घरांत जियोवच्या हर एकल्यांक अभिशेक केला देवाची बरी खबर प्रगट करूंक, बंदेत आसल्यांक सुटका दिवंक, वायट फितीसपणां, वायट सवयो, मादक वस्तू, हिंसा असल्या बंदेंत आसल्यांक सुटका ह्या घरांत मेळोंक आसा. कुरड्यांक दिश्ट दिवंक, दैहीक कुरडेपणो, मानसीक आनी आत्मीक कुरडेपणो हातूंत कश्टोंच्या वळवळच्या लोकांक हांगासर एक बरेपण लाबोंक आसा. दंडसातेल्यांक सवकसाय बसावंक, धमकणी, शोशण, सामाजीक रितीर कुटुंबाचे समस्ये, वैयक्तीक समस्ये, खासगी समस्ये, मानसीक समस्ये असल्याक सवकसाय मेळचो अवकाश हांगासर लाबन दिवंक आसा. आनी निमाणें
सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वर्स पासारूंक आसा. म्हळ्यार हर एकल्याक बरें दीस येतले, बरें भविश्यात येतलें म्हणलो बरवसो दिवचें व्हड काम ह्या घराक आसा, ह्या धार्मीक घराक आसा. कित्याक बरवसो तो निमाणे वरेक आमचे थंय आसचो. बरवसो आसलो मनीस केदींक सलवाना हो बरवसो हर एका मनशाक दिवंक आसचो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, इतले व्हड मिसांव घेवन हे घर आयचे दिसा आरंभ जाताना जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी त्या कृपेचो शिवर ह्या देवाळान आमकां मेळोवन दी, ह्या घरांत तो उमाळून दी आनी ह्या घरांत जियेवच्या हर एका संद्याचेर तो देवून येवं दी आनी हर एका लोकांक तो पावोवन दी आनी जेजू बरी एका सुत्रान तो बरें करीत गेलो म्हणलें एक उतार आमच्या ह्या घराक अनवर्त जावं दी आनी ह्या खातीर देवाचें बेसांव आमचेर आसूं दी. सोम्या जेजून कालवार पर्वतार आपणाचें बलिदान देवाच्या येवजना प्रमाणे भेटयलें. तेंचे कालवारेचें बलिदान आमकां जेजू येवकरिस्ताच्या वेदी वरवीं फावो करता. आतां गवळी बाप ह्या वेदीचेर आशिर्वाद मागतात आनी उपरांत ती दुंपयतात. ह्या संभ्रमणेंत आमी भक्तीन वांटो घेवया. गवळी बापान मागल्ल्या मागण्या उपरांत आमी सर्वांनी ससनाच्या ससनाक देवाक जय म्हणचें. मोगाळ भावां भयणीनो, ही वेदी आशिर्वादीत करूंक व्हडा संतोशान आमी हांगासर जमल्या. मोहन दिवन आमी ह्या सेवा धार्मीक रितींत आतां वांटेली जावया. पवित्र सभेन ह्या वेदी वयर दवरचीं दानां देव प्रसन्न जावन मानून घेवून आनी आपल्या लोकांक आपल्या सेवेक समर्पिल्लीं शाश्वत देणी तो करूं म्हणून थोडो वेळ मौनपणी मागया. सर्वेस्परा देवा, संवसाराच्या सडवणे पासत कुर्सार भेटयल्लो तुज्या पुता आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताचो बलिदानाचो उगडास संभ्रमान चलोवंक तुज्या लोकांक तूं ह्या वेदी भोंवती जमयताय. तुजे पवित्र गोट संभ्रमान चलोवंक आमी तयार केल्ल्या ह्या वेदीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमच्या दिनवसणेचें केंद्र आनी आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताचो यज्ञ भेटोवची वेदी ती जावं. जिविताचो उंडो मोडचें आनी एकवटाच्या कालसेंत आमी वांटो घेवचें मेज ही वेदी जावं. आमचें जिवंत कडप जावन आसच्या जेजू क्रिस्ता सरसेन आमी पावोन एका जिवंत देव मंदीर जावन आमी वाडसें कर आनी आमच्या काळजाच्या वेदी वयर जिविताचें एक पवित्र आनी तुका मानता तसलें जिविताचें बलिदान तुज्या महिमे पासत आमी तुका भेटोवंक आमकां पावो कर म्हूण मागता. सांगता म्हणया ससनाच्या ससनाक देवाचे.
मागा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. सुमयाचे संपूर्ण विस्वास दवरून पवित्र सभे पासत, आमच्या राष्ट्रा पासत आनी प्रत्येक सावन आज आमी आशिर्वाचन केल्ल्या कृपा किरण ह्या घराचेर तशेंच तांच्या मिसावाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी आतां मागया. बापा, मागता मम्मी फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबा पासत, जेराल्ड आयसाक लोबो आमच्या गवळी बापा पासत आनी सव मणियारी पासत. तुजे राज ह्या संवसारांत स्थापीत करच्या कामान तांकां तुजे कृपेन बर आनी गरज आसची सव बेसवान तांचेर वत म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, मागता आमी कर्नाटका कापुजीन पवित्र नदीच्या प्रांत्यापासून प्रांत्याचे वडील जावन आसचे मानादीक बाप ऑल्विन डायस हांच्या सालाहातरा पासून आनी सर प्रादीम पासून तुवें दिल्लें मिसांव सारके रितीन मुंदारसूंक जाय आसची कृपा बेसांवां तांचेर वत म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, आमी मागता कृपा किरण संस्थे पासत आज तुकाच तें भेटोवन दित आसतना हांगा येवच्या लोकांक तुजो दैवीक सांगात अनुभव कर, तुज्या भरपूर मोग असो स्वाद जोडेशें कर. तशेंच हांगा वस्ती करच्या सर पाद्र भावांक तुज्या दैवीक देणांनी बर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, मागता आमी आमच्या सर दानी आनी हिताचिंतकां पासत तांणी केल्ल्या त्यागाक तूं 100 वांट्यांनी तांकां पांटी दी आनी तांचे जिवीत दादोशी आनी नंदर कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, सगळो संवसार कोवीड पिडे निमती कश्टातना आमकां सव धैर्य आनी बुजोवन लाभय. जशें पुनः जीवन जाल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सोमयान आपल्या सिसांक धैर्य आनी समाधान दिलें की तशेंच आमच्या जिवितान ताच्या बरवसाचे किरण फंकय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालतीं प्रार्थना देन तो मानून घे. प्रत्येक सावन कृपा किरण हें कापुचिनाचें घर तांचें मिसांव तुका आमी समर्पित. हांगासर वस्ती करतल्यांचेर तुजें प्रत्येक आशिर्वाद घाल. तांचें मिसांव आसपासच्या लोकांक तुज्या नांवान तें पळादीक जावं. सांगत आस आमकांय तुजे खरे साक्षी जावन बदल आनी अशें तुजी ती सुवार्ता सगळ्यांनी पासारूंक तुजी आमकां हातेरां कर. या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवी. मोगाळ बापा, सर्गीच्या दातारा, सर्व आमचे तुका भेटोवन दिता वाता. ओपून तुगे मानून तुगे किरकोळ कानीक आमची पुण्य महिना वस्तू रूपान दोगान भेटून दिवची. क्रिस्ताच्या मांसार आमकां ती बदलून दी. क्रिस्ताच्या मांसार आमकां ती बदलून दी. आमच्या हातांत सोड मोग आमच्या काळजांत सोड. एका काळजा मोना तुका ओपून दिवचो. दुबळ्या धाकट्या मोदे गोरोस वांटून दिवचो.
dubliadactiamo de coros vantun Deuso Dayal mogal Bapa सर्गींच्या दातारा सर्व समचे तुका भेटून दिता वाता दयाळ मोगाळ बापा सर्गींच्या दातारा सर्व समचे तुका भेटून दिता वाता ओकून तुगे मानून तुगे कितोळ गाणी आमची पुण्य वायना वस्तू रूपान मोगान भेटून दिवची क्रिस्ताच्या मासारतान आमकां ती बदलून दी क्रिस्ताच्या मासारतान आमकां ती बदलून दी म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पवित्रच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा तुवें तुजें घर तुज्या पवित्राचे महिमेन भरलें त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकांच तुका मानवता तसली बली कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारुया आमी सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो तुज्या मनाक हें दिसचें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान पावो केलाय हांगा तूं तुजें सिंसोलोन वेतेल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबन आसतना तुज्या कुरपेचो आदार दिताय तुज्या आनी आमचे मदें एकवट आसो म्हूण तुवें अगणिसान वान आनी मोगान येवजिलाय ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी कुनान दिताय आनी तो खरेपणी घडोवन हाडताय कित्याक हांगा तूं जिव्या पात्रांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक प्रितुमेचेर जेजूचे गुढार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरान तूं वाडयत आसाय हे परिसर्गींच्या जेरुसल्यान ती शेवट पर्यंत संपूर्ण जावन आमकां तुज्या शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Serves por tu Sargani
कोरोस तूं पवित्र सगळे तुजे रचना तुका वाकनता कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेन ते तान अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परजा तूं समयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परतीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक घराराचें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात पावर्तसो गोट परगटोया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सर्वने पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियन आपल्या मरणा वरवीं आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बलियतान तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकार मुरयेच्या भाग्यवंत जुजे तिजो पोती तुज्या भाग्यवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या भाग्यवंत लॉरेसाच्या सान फ्रांसीस आनी सान क्लाराच्या आनी सोमेस भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावक कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी
जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी माणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारां शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशे आमची आत्मां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे राम काढलेले
ही देवाची सडी संवसाराचें पाप करता ती सळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी जायके सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Ku
प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, या पवित्र रितींत आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जना एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो पोळ आनी काळजाचो संतोष सदांच सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचें नांव. जेजूचें हजारपण भोगूंक, जेजूची खवडू दवरूंक आमकां ताबेरनाकल म्हणलो पवित्र जागो कुमो करता. आतां गवळी बाप ताबेरनाकलाचेर आशिर्वाद घालता आसतना ह्या संभ्रमणेंत आमी भक्तीन वांटो घेवया. सोमियान जेजू क्रिस्ता, तुका तकली तेंकोंक जागो मेळोंक ना. तुवें म्हणलें मनशांच्या सांगाता रावोंक तुका भोव चड आशा जाता म्हण. तरी ह्या ताबेरनाकलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हांगासर तुज्या कुडी आत्म्याच्या मनशा आनी देवपणा समेत तूं उंड्या रुपार हजर आसतलोय. आमचे सोवें तूं राव आनी तुजे थंय आमच्या सडवंदरा थंय आमकां व्हड. जा तूं आमचो बुजवंदार, आमचो भाऊ आनी इश्ट, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां सडवण दिली आनी आपली भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचे काळजां संतोशान भरो. जेजून जोडल्या सडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुडका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. बाबर्ता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार ससनाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी सदांच तुमचे सोवे आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे Sonia, Olwig Soniaci, Puneci Vanzalia, Kristarayaci, Kristama
tanit sedans unsu baru Atka pasangkle amka ni waru Munsya putan amka labai lakaran Haleluya Haleluya